सालिगांव वचून ताणें डंप रिमिडिएट करून स्टार्ट जावन सालिगांव कितली वर्सां जाली, कितली जाली रे, 5 वर्सां जावन वचून मेरेन रिमिडिएट जावना डंप. ताका खबर ना की अफिडेविट सरकारान हायकोर्टान दिल्ले आहा, तातूंत एट एवरी गिवन इन्स्टन्स द रेफरन्स इज टू द हाय पावर्ड कमिटी. सो ही हाय पावर्ड कमिटी आसा वो डिसबँड केली सरकारान. आमकां जाय ते शॉर्ट टर्म सोल्युशन. लॉंग टर्म वी एग्री विथ यू, वी आर नॉट ओपोज टू बायो रेमेडिएशन. ती HPCC कित्याक मेळना, कित्याक ते लिपयता, वाय द सिक्रेसी. म्हजो प्रश्न आहा तो वाय दिस होल थिंग इज श्राउडेड इन सिक्रेसी. लंडन गोय विमान सेवा सुरू करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्लो ना. हरशीक खंयूय गेल्यार तो खंय कितेंय उलयता. विजयाचो तोमणो, फ्लायट सर्विसेचो विजयाक दुबाव. म्हजे चली थंय शिकता म्हण हांव पर्सनली आय एम हॅपी अबाउट दीस थिंग, बट आय डू होप इट कम्स टू रियलिटी. बिकॉज येदी व्हडलो जर फ्लायट स्टार्ट जाताली असो मुख्यमंत्री सादे खंयच्याय हाका वचून अनाउन्समेंट करता, कसली पोचेक अनाउन्समेंट करता. हो अनाउन्समेंट ताणें कसो केलो ना तो म्हाका प्रश्न पडटा. म्हाका डावट आहा जातलो काय म्हणून, जावचें. आक्षे उमेदवार उबो करतलो जाल्यार पयलीं खंय स्विंडनात सभा घेवची पडटली. पर्रीकराक तेंको दिलो म्हूण खंय लोक ताका गाळी घालतात. फाल्यां जर आमी गोवा फॉरवर्ड आक्षे कॅन्डिडेट घालतले जाल्यार पयलीं पब्लीक मिटींग स्विंडन करची पडटली, मागीर आक्षे. कित्याक हवा थंयच्यान डेवलप जाता. आमी पर्रीकाराक सपोर्ट केलो त्यो गाळयो पसून आमकां थंयच्यानूच पडटात, अजून पडत चालूच आहा. सो त्यो जर आमी न्यूट्रल करतले जाल्यार पयलीं पब्लीक मिटींग थंय घेवची पडटली. इतले मजगतीं सोनसोडो प्लांटाचेर फोमेंतोक सप्तकाक 25,000 रुपया दिवपाचे MMCत थारला. Subsequently, now when we have arrived at an operational cost, it is fair between 25,000 rupees per week, which the council had in the last meeting they had taken this decision, and today they have confirmed the thing. So we will be appealing to the court that this would be the operational cost that they would be paying. Now the stay of dispossession is till 30th of September. So what happens after that, even today I don't know what is going to be the court decision. So whatever we decide, it will be subsequent to this 30th September hearing and the decision of and the court order of 30th September. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.